नो कमेंट्स ऑन एनी डिसिजन ऑफ एनी कोर्ट. कारण आमी जे कितें करपाचें सरकार म्हणून ते आमकां स्ट्रॅटेजिकली आमकां करपाक जाय. लोकांच्या हितान जें कितें आमकां दिसता सरकार म्हणून काही लोकांक वेगळे तरेन दिसता, पूण त्या कांय गोष्टी जे ज्युडिशरी रिलेटेड आसा ते हांव सांगूंक शकना. साहेब पूण डिमांडाचेर कट मोशनाचे सारखे रिप्लाय मेळना म्हणटा. सो ह्या फावट आयज तुमी तुमचो डिमांड आहा तुमी सारखे दितले काय म्हणटा? ऑपोजिशन म्हणटा तांकां सारखे रिप्लाय मेळना. रिप्लाय नाही, सगळे ऑपोजिशन आणि रुलींग सगळे माझे संपर्कान आहा. ऑपोजिशनाचे प्रत्येक आमदार माझे संपर्कान आहा. तेंचे कितेंय कामां आसतात कितें आसतात वेळेश केन्नाय कितें धाडटा तेजे एका सजेशनाचेर हांवें जायते व्हडल्यो एक्शन घेतल्या. जर म्हाजो संपर्क खंयचे तरी बिल्डर लॉबीचे कडेन आसले ह्या तरेचे एक्शन कोण मिनिस्टर घेवपाचो नाशिल्लो. आनी हांव जे मंत्री जे आमदार जे सांगता आमी करता. पूण हांव सांगूंक सोदता की मुख्यमंत्री हांव जे कितें आमी चर्चा करूंक जाय सेन्सिटीव इश्यूचेर आमी दोगूय चर्चा करून तेजेर हांव एकटो निर्णय घेवंक शकना. मुख्यमंत्रीचे एडवायस घेवन जायत्यो गोश्टीचेर चर्चा जावं. कांय गोश्टी आमकां कॅबिनान बसून चर्चा करची पडटा आनी फुडें व्हरूंक राज्याचें हित कशें आहा. आमी बी निवडून आयल्या, आमच्या पक्षाक बी लोकांनी मॅन्डेट दिला. पूण त्याच बरोबर सगळ्या गोश्टी प्रेसान उलोवप ज्युडिशरीचेर कितें उलोवप हांव उलोवंक शकना. हांव एक मर्यादा दवरून राजकारणान फुडें वचपाचो थारायला. असेंब्लीन बी कांय गोश्टी जे सबज्युडिस आसात तेजेर कांयच उलोवपाचो ना. सर बोंडला जो आहे ते आउटसोर्सिंग करणार परत चुकीचं फाउंडेशन तयार केलेलं आहे which is allowed under the Central Government Act, so that people can contribute under CSR to that particular foundation. People can adopt a zoo also in a different manner, but under the control of the forest department. That's in the final stages. Manje more money can come in. Passionate, there are a lot of companies that want to spend on this type of activities. So basically, it is most welcome. But within the purview of the forest. Like tourism activity type means project. साहेब पाऊस खूप पडला आणि शेतकऱ्यांनी कितें उदकाचे लेवल कितें कशें उदकाचे लेवल मातशें वयर सरला. पूण तशें इतले डॅमेज जे आमकां दिसता तशें कांय जावंक ना. तुमी तुमच्याच माध्यमांतल्यान आमी पळयता न्ही आमचे पूर्ण टीम कलेक्टर आनी सगळ्यांक सांगून दवरला की मातशें थंय डेप्युटी कलेक्टर स्टेशन करून दवर. पूण कित्याक सत्तरीचे न्हंय सगळे कडेन वयर सरल्या. कांय कडेन लेवल इन कंट्रोल आहा, कांय कडेन होंडाकार वॉटर नगर ह्या सगळ्याचेर हांवें ऑलरेडी ऑफिसरांक सांगून लक्ष घालपाक दवरल्या कोणाच्या घरांत पाणी केन्ना. पूण जातलेंच. पावसाची बी गरज आहा आनी लोकांक सांबाळपाची बी गरज आहा. हे दोन्ही बॅलन्स करपाची गरज आहा. आणि कॅम्पा फंडचं सर एक युटिलायझेशन खरें मी लक्ष घातलें न्ही. CA घ्यायला कॉम्पन्सेटरी फॉरेस्टेशन आणि त्याचबरोबर कॅम्पाच्या अंडर काय काय आम्ही लक्ष घालू शकतो. ट्रेनिंग रिसर्च इतर गोष्टीवर त्याच्यावर पूर्णपणे युटिलायझेशन पैसे व्हायचे. म्हणून माझी मीटिंग चालूच आहे ना, ते व्हायला पाहिजे. वनीकरणात कुठे तर कमी पडतंय म्हणतात. वनीकरणात कुठे तर कमी पडतंय फॉरेस्टीकरण 100% असू शकत. सर स्पीकराची भाषा 20% नाही ताका बरें देवाने आतां वयतलो विश करपाक आयज ताका देवान बरें आयुश्य दिलें. तो बरें काम करता आनी तेजे सगळें नेतृत्व ह्या गोंयाक आनी खूब वर्सां लाभचें आनी तेज्या लोकांक आमकां सगळ्यांक तेजें गायडन्स गावचें. आनी ताका आय विश हिम अ व्हेरी गूड लायफ and many years of service to the people of this state.